युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब कुडचडे ह्या क्लबाक सगळ्यात पयली हांव खूप खूप अभिनंदन करता। स्पोर्ट्स एंड कल्चर हातूंतल्यान काम करता आसतना सामाजीक क्षेत्रांतूय बी तेंचें काम हे खूप बऱ्या पद्धतीचें काम कुडचडे आनी केप्यां तालुक्यांत त्याच बरोबर पुराय साउथ गोवात वेगवेगळे कडेन काम करता आसतना दिसता। पळयता की अशा पद्धतीचे जो युवा स्वराज्य स्पोर्ट्स एंड क्लब काम करता त्या पद्धतीचें काम बाकीच्याय स्पोर्ट्स क्लबांनी करप हे गरजेचें आसा। ताची खासियत म्हणजे ISO 9001:2015 क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम ISO सर्टिफिकेशन त्यांनी फक्त हातूंच न्ही तर ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी मॅनेजमेंट आसतलें, एनर्जी मॅनेजमेंट सिस्टम आसतलें, एनवायरमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम आसतलें, इव्हेंट सस्टेनेबल मॅनेजमेंट सिस्टम आसतलें, एड्युकेशनल ऑर्गनायझेशन सिस्टम, क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताच्या बरोबर सोशल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनॅशनल एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड क्वालिटी मॅनेजमेंट ह्या सारकेलें ISO सर्टिफिकेशन मेळोवपाचें काम तेंच्यांनी केलां। हांव खरोखरच तेजी तोखणाय करता। खंयच्याच युवा स्पोर्ट्स क्लबाक किंवा खंयच्याच संस्थेक इतक्यो ISO सर्टिफिकेशन मेळूंक ना आसतलें। म्हणजे काम करप हेल्था खातीर, समाजा खातीर क्वालिटी मॅनेजमेंट करता आसतना आनी तें काम डॉक्युमेंटेशनूय करप हें गरजेचें आसता। म्हणून ह्या संस्थेचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी आनी तेचे सगळे मेंबर कुडचड्याचे सातत्यात कुडचड्या खातीर आनी बाकीच्या कामां खातीर ते खूप बरें काम हे सदोदीत करीत आसता। तांच्या क्लबाक वेगवेगळ्या संस्थां कडल्यान वेगवेगळे फावटी अवॉर्ड ही फावो जाल्ले आसा बरें काम करता म्हणून। त्या खातीरय बी हांव तांचें अभिनंदन करता। फुडल्या वाटचालीक ह्या सगळ्या क्लबाच्या भुरग्यांनी एकत्र येवन अशाच पद्धतीचे कुडचड्या आनी सावथ गोंयच्या परिसरांत खूप बरें काम हे तेंच्यांनी करचें इतकें तेंच्या लागीं मागता। परत एकदां खूप खूप अभिनंदन तेंचें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।